आनी बरी मनशां जावप म्हणजे कितें? सांत फ्रांसीस शावियरा भाशेन वायट जिवीत सोडून आनी देवाक मानतात असलें जिवीत जिवंक आमकां आयचो सेवाधर्म आमकां आपयता. आयचो सेवाधर्माचो विशय जावन आसा देव आमकां सोदूंक येता, पातोक सोडून ताका मेळूंक या. आनी ह्या सेवाधर्माचो विशय जरी तर आमकां बरे भाशेन समजूंक जाय जाल्यार आयज शुभ वर्तमानांत जेजू ख्रिस्त आमकां एक वपार सांगता. आनी ह्या वपारांतल्यान एक गवळी आसता आनी ताचे लागीं 100 शेळयो आसतात. आनी हे 100 शेळयो मदें एकलो शेळी सांडटा आनी हो गवळी कितें करता? तो त्या शेळ्याक सोदूंक वता. न्हयान न्हय शेळ्यांक तो सोडून तो ते एक शेळ्याक सोदूंक वता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत निमाणे वळींत आमकां जेजू अशें म्हणटा, तेच परी ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाडलो स्वर्गार आसल्या तुमच्या बापाक नाका. तर बाब भयणीनो, हो शुभ वर्तमान आमकां कितें सांगूंक सोदता? शुभ वर्तमान आमकां एकूच मॅसेज दिता आनी ती मॅसेज जावन आसा की देव आमचो मोग करता.